वायट दिसता की आज 4थो दीस जाला आनी एक गोंयकार भाव आमचो असो तडफडीत हांगा पंचायतीच्या मुखार आमकां जस्टीस जाय म्हणून भीक मागपाक लागला. आमकां सदांच दिसतालें कित्याक वेन वी वोट फॉर सर्टन गव्हर्मेंट इट इज देयर टू प्रोटेक्ट आवर रायट्स, आमचे रायट प्रोटेक्ट करपा खातीर आमकां लोकांक लागून. पूण आयज वलतेच जाल्लें आसा. आयज 4 दीस जाले तो म्हणटा की जे भुतानी परमेश कन्स्ट्रक्शनाक ह्या पंचायतीक जे लायसन्स दिल्ले आनी ते आमकां शो कॉज नोटीस केन्ना आयली तेन्ना आमकां कळ्ळें दॅट येस पंचायत ऑफ सांकवाल and PD has given permission. That is the day when the meeting was there. I was present with all of them. थंय सांगून आयलें की रिवोक करपाक जाय म्हणून. रिवोक करपाक जाय म्हणून हेणे पयलें सांगिल्लें. पयलेच दिसा जेन्ना आमी मशाल घेवन भुतानीच्या भायल्या गेटी कडेन आमी हजारांनी लोक गेल्ले तेणे सांगिल्लें समज हें जायना जाल्यार आपूण उपाशनार रावतलो म्हणून. आनी तेव्हा तेन्ना रावपाक रेडी आशिल्लो पूण आमी स्टॉप केल्लें तेका. केल्लें मुगो. आनी मागीर आज 4 दीस जाले कांयच करना म्हणून आमकां वायट दिसा कित्याक पळय पंचायतीची मिटींग जाली तेन्ना आमी सगळे आशिल्ले एक्टिविस्ट पळय आशिल्ले तेन्ना डेरिक वालिस हो जावन आसा जुडास. देवा मुखार न्ही देवाचे डिसायपल आशिल्ले आनी देवाक कशें न्ही जुडासान घात केल्लो पळय डिसायपल आसा पळय पंचायतीक तितूंत म्हणटा तो मेन जुडास सांकवालचो आसा. डेरिक वालिस म्हणटा तो जुडास आनी तेणें घात मारिल्लो आसा. आरे तुज्या पोटाक तुजें पोट भरूंक जाय म्हूण तुजी पिळगेन पिळगी पयशे जावपाक जाय म्हूण तूं लोकांक घात मारपाक लागला. तूं आमचे गांव नश्ट करपाक आयिल्लो आसा. अरे हाजी बायल पळय आसा टळमळटा भुरगो आसा धाकलो भयण आयल्या सपोर्टाक लोक येयत आसा हजारांनी लोक येयत आसा. पूण तुमकां वायट दिसता खंय गेलो रे डायरेक्ट तूं. तुमचे कोण ते तोरस्कार म्हणचे सरपंच एक कटपुटली हांगा दवरल्या कित्याक रबर स्टॅम्प. तुमचो MLA सांगता ते जावपाक जाय, तुमचो पंचायत सांगता ते जावपाक जाय, तुमचे लिडर सांगता ते जावपाक जाय. कटपुटली म्हूण दवरिल्ली तिचे कडेन उलोवपाक जायना म्हणून तिका कुशीन काडला आनी तिका लिव्हेर धाडला. आनी डेरिक वालेस तूं डेप्युटी सरपंचाचो चार्ज घेवन आसा आनी तूं जेन्ना चार्ज घेतला म्हाका सांगपाक जाय तुका लज तुका भुतानी प्रोजेक्ट इज कमिंग जस्ट रायट बिहायंड युअर हावस एंड यू आर द पंच ऑफ दॅट विलेज दॅट वॉर्ड. सो वॉट अ शेम इट इज वॉट हाऊ पीपल हाऊ गिल्टी दे आर फीलिंग यू नो टू वोट फॉर जुडास लायक यू. आनी 4 दीस जाले मरे तूं हांगा येना मरे. तुवें चार्ज घेतला लोक येतात पूण सरपंच ना डेप्युटी सरपंचानी चार्ज घेतला कसल्यार वचपाक जाय. तूं लिपून कित्याक भोंवता रे. आनी तुवें त्या दीस कितें सांगिल्लें मिटिंगाक तुवें मिटिंगाक कितें सांगिल्लें आमी रिवोक करतलीं म्हणलें ना तेणें. आनी तूं खंय आसा डेरिकान कितें म्हणिल्लें पिल्ल्यान शिल्ल्या बरोबर आमी लोक आसा ते आसा म्हणून. आयज लोक हांगा आसा आनी तुमी खंयच्या गोल्यात वचून लिपल्या रे. तुमकां वायट दिसना रे. ओ म्हणजे बापूय समान मनीस मरे हाजो प्रेशर चडला हेजे स्थिती पळयात मरे म्हाका भोंगो दिसपाक लागला. ते पांय पडटा येवन वच रे घरा वच. तुका भुरगीं आसा तुजी बायल आसा तूं संवसार आसा. हांव लोकांक सांगता बाबा तुमी घरा कडेन सुसेगाद आसा पळय उठा आनी येयात आनी हेका सपोर्ट करात. आनी गव्हर्मेंटाक सांगता त्या दिसा काय आंतोन वाजाक राग आयलो कित्याक हांवें म्हणलें म्हणून. MLA कोण तूं मरे आंतोन तूं कित्याक ना रे. तुका ह्या लोकांनी निवडून हाडलो मरे खंयच्याच पक्षाक दिनासतना तुका इंडिपेंडंट निवडून हाडलो चिंतलेलें की तूं कितें तरी बरो करतलो म्हणून. तूं कित्याक रे एसमॅन जाल्लो आसा. तूं कितें रे. तूं सांगता ते दीस काळयो येवन फर्स्ट डे की आपूण जैता उलयता तूं गेला हे केलो गेलो. काल तूं कॅमेरा घेवन रातचो चोरा माशीन हे गेला कितें उलयला गेला. आमकां तें नाका. इफ यू आर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह यू शूड हॅव दॅट बँक ना म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सी येवपा ना. तुवें एक्चुअली येवन हाजे बरोबर बसपा जाय हरतालाचेर बूक हरतालाचेर तूं येवपा जाय. तूं सुसेगाद थंय जेवता नुस्त्या बिस्त्या बरें उलयता. आमकां वायट दिसता काळीज दुखपा लागला की आमी सांगिल्लें रिवोक करा. हांव CMाक सांगता एक भयणचे नातेन सांगता एक धाकली भयण सांगता म्हाका प्रतिमा कुदिनो प्लीज देवाक भियात रे आनी कोणाक भियेनाकात बिकॉज दॅट पावर इज व्हेरी द ऑलमायटीज पावर इज व्हेरी पावरफूल. प्लीज तुमकां हें पोचपाना पयर तुमकां लेटर दिल्या तुमकां सांगलां दॅट परमिशन्स ना म्हणून. म्हाका दिसता PWDचें परमिशन मेळूं ना तांकां भुतानीक. मागीर परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां NHचे परमिशन ना फॉरेस्टाचें परमिशन ना मागीर एनवायरमेंटाचें परमिशन ना. आनी तुमी कितें सांगिल्लें 4 दीस 7 दिसां भितर समज आमकां परमिशन लेटर ना जाल्यार आमी रिवोक करतले. पूण आयज रिवोक बीन कांय ना हें फक्त प्रोवोक करपाक लागल्या. हांव एकूच म्हणटा की ते देव बरें करूं ते तुलसीदास जो आसा पंच आनी बाब मौरेलियो आनी तुलसीदासाक देवाचें खूब बेसांव पडटलें आनी सांकवाळच्या लोकांक खूबच ब्लेसिंग मेळटलें. कित्याक आयज 4थो दीस हेच्या बरोबर खंयचोच पंच येवना आनी तांचे बरोबर रुलिंगाक जाल्यार रुलिंगाक कोण तोंड दाखोवना. 4 ओपोजिशनाक आशिल्ले 2 जाण बायल्यो आशिल्ल्यो. वायट दिसता एक बायलेक सांगपाक तुमी बायले जावन आयज तुमकां भुतानी पोटल्यो दिवन तुका व्हेलें गो तुमी गेली तांकां सोडून. पूण वालोर तुलसीदास बाबाक आनी मोरुल्याक दे आर इन अ रियल फायट एंड आय एम विथ यू and we are praying. I have kept this you in prayers and I am telling that we are all keeping him in prayers and we are praying to Jesus
देवाकडे जाऊन ते दामबाबाकडे आम्ही मागूया अल्लाकडे की बेटर सेन्स प्रिवेल्स इन चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत माइंड, TCP मिनिस्टर कोण विश्वजीत आसा ताच्या माइंडात आणि मोविन गुदिनो ताच्या माइंड एनलायटन जावली आणि अंतोन मार्क तू गेट वेल सून. हांवें तुका तेणी सांगिल्लें इट इज टायम फॉर यू टू प्रूव वेदर युअर हिरो ऑर झिरो. बट लुक्स लायक टुडेज मार्जिनाचेर तूं झिरोचेर आयल्लो आसा, झिरोचेर आयल्लो आसा आणि हिरो जाल्लो आसा प्रेमानंद. सो आमचो सपोर्ट तुजे बरो आसा, साकार आसा. वी आर देयर विथ यू इन दीस फायट. बट आय सिरियसली फील दॅट तुवें मातशें हें घेवचें. म्हाका दिसता तूं कितें तरी एटलीस्ट टेंडर कोकनट आनी हें पूण ज्यूस पूण स्टार्ट करचो, कित्याक हें वय न्ही तुजें अशें मरपाचें चड पडून. आनी मातशें भीक मागता सरकारा कडेन, मातशें हें तो आपल्या खातीर करना, आपले भाट सांबाळपाक करना, ते गांव सांबाळपा खातीर करता, आमचे रान सांबाळपा खातीर करता, आमचे दोंगर, आमची शेतां. इतलो व्हडलो क्रांतिकारी हांवें पळोवंकूच ना. लोकांक मावरेलियो कारवालो ऑपोजिशन पंच हे विलेज पंचायतीचेर आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाय वगत रावलीं, आतां एटलीस्ट 2 वर जातलीं. कोणाक मेळोंक येयलाय तुमी? एक आमच्या सिनियर सिटीजन जो तुमच्या पासत आनी हाच्या गोंयच्या पासत तशें सांकवाड्या पासत सॅक्रिफायस करता. जायती विनंती आमी ताका केली, पयल्या लोकांनी केली, ऑपोजिशन पंच मेंबरान केली, तशेंच MLA येयले, साऊथ गोवा MP येयलो आनी राती पुलिसूय येयले, डेप्युटी कलेक्टर येयलो, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस येयलो, सगळे येयले. जशें रामान सांगलां ते भशेन हो मुवमेंट काल ते काबार करपाक सोदताले राती, कित्याक ताका हॉस्पिटलान व्हरपाचें नाटक जाल्लें. पूण तेजे बायलेक वालोर दिता उज्वला प्रेमानंद नायकाक अशी घट रावली, म्हणपा लागली तेजें मरण जातलें जाल्यार हे पंचायती कडेच जावं दी, आपल्याचें मरण जातलें जाल्यार ते पंचायती कडेच रावूं दी. पूण आमी भुटानीक तुमी घरा धाडल्या बगर आमी हिंगा हे पंचायतीन जे रिवोकेशन मागला हेजो डिमांड आसा प्रेमानंद बाबाचो, तो डिमांड पुरे केल्या बगर आमी हिंगाची उठपा ना. अशी गांवाची हेल्थ बिगडली वो जावं ती बरी जाली ताजी काळजी आपूण घेता. आपूण तो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेरूय घालपाना ना म्हण ह्या पुलिसांचेरूय घालपाना, पूण ती ब्लेम आपूण घेता. खरेंच आयज एक ताळयो मारया हे बायलेक, तिका लागून आयज आमी हो दीस परत पळोवपाक पडलो आनी तिच्या मोगान हो घोव अजुनूय आसा. पूण आमी तेकाच करपा दिवची न्हू. आयज आमी तुमी येयले, गांवचो लोक कमी जाल्लो, आयज तुमी भायलो लोक येवन आमची उर्बा वाडटा. दुसरें मिनींग कितें आहा हिंगा, हो गांवान प्रोजेक्ट हाडलो कोणें? आमी म्हणटाय TCP मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आसा, PDA रिस्पॉन्सिबल आसा, हो रिस्पॉन्सिबल आसा. जाल्यार हांव तुमकां सांगता आमी हे जो 2 ऑपोजिशन पंच आसा हे भुटानीकूच लागून झगडो ना. आमी 2 वर्सां ही पंचायत नांव पळयात, विलेज पंचायत सांकवाल, सगळे इलिगल करता, सगळे करप्शन करता. हेंचे कडेन हेंची आमचे कडेन फायलूच आसा, फॉर्म 10 आसा, ऑडिट रिपोर्ट आसा, जावं तेगेले एन्युअल फॉर्म 10 आसा, तेंचे सगळे A to Z आसा. आमी सगळे ऑथॉरिटीजांक कळयले, MLA कळयले, मिनिस्टराक कळयले, कोणूच एक्शन घेयना. कित्याक तांकां सारकें ब्लेसींग दिलां. हो गांवूच न्हू, हे लोकांकूय इकून दिवपाचें. आयज लोकां इकपाक कोण भितर सरला? आमी म्हणटा वयलो भायलो गोंयचो आमचो खूद गांवचो जो आयज भुटानी जावन बसला, ताचें नांव तुमकां सगळ्याक खबर आसा. वालीस म्हणटाय ती वालीस फॅमिली जी आयज 30 इयर्स 35 इयर्स जाले ते येत रावता. कित्याक येताय? कोणूच पॉलिटिशियन बऱ्या मनाचो जालो जाल्यार 1 टर्म करता, एट द मोस्ट 2nd टर्म करता आनी प्रमोशन घेता. हांकां प्रमोशन गेली नाकाय, हांकां फकत पंचायत चलयलो जाय कित्याक लुटपाक. आयज तो बसला. तेच्या पयलीं एक बारीकसो इन्सिडंट सांगता. आमचे 11 पंच जशें तुळशीदास बाबान सांगले, जो गट म्हाज्या बारा आसा एज अ ऑपोजिशन म्हण, आमच्या बारा टोटल आमी 11 पंच मेंबर आसले. जेन्ना तेंचे पॅनल घडले तेन्ना ते 8 जाण आसले. तेजे उपरांत हो प्रोजेक्ट त्या वाड्यार येयलो आनी तो दुसरोय पंच ती बायल जावन आसा त्याच वाड्यार रावता. सो ती तरी तेंच्या बारा आसा. पूण फकत प्रोजेक्टा निमतार ती म्हणपा लागली आपुणूय तेका आमी फोर्स केलो ओपोज करपाक, कित्याक तेज्या वाड्यान येताले म्हण. ती मातशी येयली आमच्या फुड्यान. ती येयली उपरांत आमकां दिसलें, आमकां हॅप्पी जालें. आमी आमच्या आतां स्ट्रेंथ वाडली, आमचो आवाज वाडलो. 9 म्हयने आमी हो प्रोटेस्ट केलो आनी करीत आसा. आयज हो 9वो म्हयनो चलता. तेजे उपरांत आमचोच पंच आनी एक बायल जी आमच्या सुमार 2 वर्स मायज आमच्या बारा आशिल्ली, पूण आमी देवान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी धाडली. ह्या पिल्ले म्हणटाय तो चडूच दादागिरी करतालो. तेका खंय तरी ह्या लोकांनी, ह्या गांवच्या लोकांनी, ह्या एक्टिविस्टांनी प्रेशर घातलो. पणजे गेले, सायटीर गेले आनी खंय गेले. आनी आमी ऑपोजिशनांनी स्पेशली तुळशीदास आनी मावरेल्यो आमी तेका उलयन 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 हो टर्म दिला आमचो बायलेक.
हे आयज डिस्कशन चडशे बायलांचे जाता. हे बायलांक टर्म दिला आमी 5 इयर्स सरपंच बायल जावची म्हण, आनी 5 इयर्सा प्रमाणे आमचे कडेन 5 बायलो येयल्यो, नंबरूय चोय सारको 5 बायल्यो. आमी म्हणटाले एक बायलेक एक वर्स दिवचे, पूण हेणी कितें केलें, एक रबर स्टॅम्प बसयला. तो डेप्युटी सरपंच हा तो पॉवरफूल पोस्ट हिंगा, सरपंचाचो पॉवरफूल पोस्ट ना. पयलो 2 वर्सां पिल्लेन चलयलो, लोकांचो प्रेशर येयलो बुटानीक लागून, गव्हर्मेंटूय आल्लो, सांकवाड पंचायतूय पिशे जाले. तेजे उपरांत इलेक्शन जालें. आमचे बारे 4 जाण आसली न्हू, आमकां त्या रुलिंगाचे सपोर्ट नाका आसलो, आमची युनिटी आमकां जाय आसली. सो आमी आमच्या बऱ्या मागप्यांनी, म्हज्या ओपोजिशन पंच तुळशीदासान जावं आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमी डिक्लेअर केल्लें की बुटानी वर्सीस नॉन बुटानी करुया, डेप्युटी सरपंच इलेक्शन लडपाचें एक सिंबॉलीक करुया. जाल्यार आमी केलें तें. तेज्या पयलीं आदल्या दिसा आमी व्हिडिओ धाडलो आनी एक मेसेज दिली रुलींग पॅनलाच्या मेंबरांक, बाबा तो इलेक्शन जावपा आसा जाल्यार तुमी खरेंच बुटानी नाय जाल्यार तुमी ओपोजिशन पंच जो लोकांचो आवडो आसा त्या पंचाक गांवच्या अगेन्स्ट जे इलिगॅलिटी तेजे झगडा तेका सपोर्ट करुया. कितें जालें, आदले दिसा प्लॅनिंग केलें, आमचे 2 ओपोज कोत्ताले, एकलो प्रोजेक्ट म्हण ओपोज कोत्तालो आनी एकलो आमचे बारा सगळे ओपोजिशन म्हण आसली. ही दोगांय बायलांक विकते घेतले बुटानीन. आनी तेणी कितें केलें, तांकां बुटानी जो हाडला, जे बुटानीच्या वाड्यार जो प्रोजेक्ट येयला त्याच बुटानीक तांकां थिंगा बसोवपा जाल्ले. आतां तुमी म्हाका सांगा, ती म्हणटाली आमच्या बारा आसा, आमच्या बारा आसा. आतां इनडायरेक्टली ओ डायरेक्टली ती तेंच्या बारा आसा म्हण तेदूच प्रूफ जालें. आनी तेणी कितें केलें, 2 जाण पूण आमकां मेळपाचे वोट, आमकां वोट नाका आसले. आमचे फकत फॉर्म भरला जाय आशिल्ले. आमचे प्रपोजर म्हणटा बाबडो फॉर्म म्हाजे बोल्ले तेणें आनी सायन मारली म्हाजी कॅन्डिडेट म्हूण, आनी तेणें प्रपोजर आमी रावता, आमी फोन मारले, आदले राती मारले, नेक्स्ट डे मारले, येता काय पळयता सेकंडर, एकलो सेकंडर सांगता आमचोच ओपोजिशन पळय 2 वर्सां आमचे आशिल्ले ते बायल ती की हांव येता, गाडी धाडूं ना, येता म्हाजे कडेन बायक आसा, येता. रावली, आमकां घात जालो, आमकां कळ्ळें होद्देवर आशिल्ले. दुसरी बायल जी आतां प्रोजेक्टा भायर विरुद्ध हा म्हणटाली ती येयली, ती म्हणपा आपूण तुळशीदासान सांगलें फॉर्म सेकंड कर, हांव सेकंड करना म्हणपा. सो आमकां कळ्ळें बुटानीन ऑलरेडी गेम सेट केली, सेकंडराकूच कळ्ळें आनी विकते घेतले वो वयले. तेजे उपरांत फॉर्म आमी तरी मुखार वयले, 3rd स्टेपार वचून ते फॉर्म रिजेक्ट जाले, टेक्निकल रिजना सेकंडर ना म्हण. हें कांय ना. तेजे उपरांत आमी एक मिटींग घेतली 18 तारखेर. हो बुटानी बसलो डेप्युटी जायन. त्या बुटानी बसले उपरांत बुटानीन कितें केलें, लोकांक फटयले, आपूण शोकॉज नोटीस काडटा म्हणल्यार आदले मिटींगेक सप्टेंबर 25 3rd स्टेपार वचून ते फॉर्म रिजेक्ट जाले, टेक्निकल रिजना सेकंडर ना म्हण. हें कांय ना. तेजे उपरांत आमी एक मिटींग घेतली 18 तारखेर. हो बुटानी बसलो डेप्युटी जायन. त्या बुटानी बसले उपरांत बुटानीन कितें केलें, लोकांक फटयले, आपूण शोकॉज नोटीस काडटा म्हणल्यार आदले मिटींगेक सप्टेंबर 25 हे सगळे आमचे एक्टिविस्ट गोंयचे लोक येयल्ले, ऑपोजिशन आसले. जाल्यार हो कितें करता, हो टॉपीक कन्फर्मेशना टायमार येवपा आशिल्लो, हो सगळे आपले प्रोजेक्ट सगळे आपली बिलां बी पास करता आनी लास्टाक डिस्कशन हाडटा आनी कितें म्हणटा, लोकांक फटयता. आमी म्हणटा तांकां रिप्लाय काडया, तेणें आमकां एलिगेशन घातला म्हण. सो बुटानीन काबार केले आमच्या गांवच्या डेप्युटी सरपंचानूच जो आयज बालीस म्हूण बसलो आसा. सो तुमकां हेच्या फुडें मागता, आयज आमी एका तेका बोटां दाखोवची न्हू, हो प्रोजेक्ट हाडला आमच्या सांकवाड पंचायतीनूच.